गोवा स्टेटी खातीर एक मेजर बूस्ट आसा तो म्हणल्यार जी गोवा तामना लायन आसा ती रेडी जाल्ली आसा. तिचें फूल काम कंप्लीट जाल्लें आसा आनी ती बेगीनूच कमिशन जातली. गोवा तामनारांची 400 kV लायन आसा, तशेंच 220 kV लायन आसा शेल्डेम टू म्हापसा, ती चार्ज केल्ली आसा. जी 400 kV लायन आसा शेल्डेम टू म्हापसा ती ऑलमोस्ट कमिशन जाल्ली आसा आनी जी 220 kV लायन आसा ती थोड्या दिसांनी कमिशन जातली. हेतून जे चडशे तालुका कवर करता ते म्हणल्यार बार्देस, बिचोले, पोंडा, केपें, धारबांदोडा, सांगे हे तालुक्यांनी ही लायन पास जाता आनी सगळें काम कंप्लीट जाल्लें आसा. तेंच्यांनी जी स्टेशन चार्ज करची पडटा ती चार्जूय करून सगळें कमिशन करून प्रोसेस रेडी दवरिल्लो आसा. बेगीनूच हेजें इनोग्रेशन जातलें. गोवा तामना लायन स्टार्ट जाली की खूब कडेन जो लायटीचो सप्लाय कमी आसा, पावर सप्लाय कमी आसा ताका खूब फायदो जातलो. सप्लाय प्रॉपर गावतलो. खूब इंडस्ट्रियल एरियान जंय लायट कमी पावता, लायट कमी असल्या कारणान मदीं पण इंडस्ट्री शॉर्ट करचे पडटा, बंद करच्यो पडटा. एकदां ही लायन चालू जाली की इंडस्ट्रियल सेक्टर्स तांकां बरें पडटा. तशेंच जे घरांनी खूब कडेन लायन कमी पावता, पावर पावना सारको तांकांय बरें पडटलें. स्टुडंटां खातीर शिरीष कुंकळकार.